अख्ख्या म्हापशाचे लोक विसर्जन करपाक येतात. तुम्ही आताच पळयतले की अख्ख्या म्हापशातले पिंड पासून सोडपाक येयला, कारण हे तीर्थ जागो. हांगा अख्ख्या म्हापशान आनीक जागो ना. गांवांतल्या गांवांत वर्सान एकदां सगळे चवथीक हांगा गावतात. आनी दुर्दैव अशें की चवथीक म्हापशाकार कितें करतात, बरे बरे मनीस आहा ते 10 दीस चवथीक आसतना बोवाळ घालतात. हे नितळ करतले, पेंट मारतले, कितें कितें करतले कितें, पूण हे केन्ना काडप, लोकांक दाखोवपाक ना. हे हो जागो आसा तो कायमचो स्वच्छ आसूंक जातलो. पंचायत म्हणटा आपणाक न्हू, म्युन्सिपाल्टीन आपणाक न्हू. हांव आमचो देव आहा वयर श्री साखळेश्वर देवस्थान, आमी तांकां गायडलायन दिता. 1 तारखे पयलीं दिना आमी देवस्थान आमी काडटात आनी हे सगळ्यांची फोटवांची पुजा लायतात म्हापशेकारांच्या नांवान. डेडलायन दिता 8 दिसा भितर करून न्ही नाल्यार आमी करतात नितळ. नाल्यार एक तरी पंचायतीन सांगून आमच्या कडेन जायना, म्युन्सिपाल्टीक दी ना, आमचे देवस्थान आमकां हँड ओवर करात, आमी काळजी घेता हेची. हो फोटो कोणी तरी लक्ष्मी पुजनाक लक्ष्मी पुजले आसतली बरोबर कितें, आनी हिका म्हणून म्हाजे लक्ष्मी कित्याक हाडून उडयल्यात तुमी हांगा? कितें तुजें वायट केलें की घरान पयशे दिवंक ना तुमकां? कितल्या हातींची देवी ती पळय, ही कितल्या हातींची देवी ती पळय, हिका हाडल्यान ते रस्त्यार उडयल्या. 5 मुखी मारुती राय आसा कितें कितें 5 मुखी मारुती राय हाडला आनी हांगासर उडयला, हे कचऱ्यान उडयला. हो पुसपी कोण शाणो आसतलो? इतली ताणें कितलीच वर्सां पुजा केली आसतली. बाबा रे हो ग्लास फुटला, तो काड उडय, हेका ग्लास घाल. हो पळय तुमकां दिसता मारुती राय, 3 मुखी मारुती राया. आतां श्रावण तेंकतलो, हो जो फोटो उडयला पळय कोणी, तो म्हाका दिसता हे श्रावणान देव तेल घालून येवचा ना. स्वता आपूण कोडू तेल पिया, कारण हे कोडू केला हेणे, हो पुजला. कितले श्रावण घरान पुजले आसतले हेणे, पूण हाडला बाबडा देवाक आनी हांगा उडयला.